सर आता देवळांचो स्टेटस कितें आसा तर रिकन्स्ट्रक्शन करपाचें डेमोलिश जाल्लें तो कितें आसा अपडेट सध्या? ओके, आम्ही एक कॉन्स्टिट्यूट केल्ली कमिटी, 5 जाणांची कमिटी. ती 5 जाणांच्या कमिटीन प्रत्येक जे कितें क्लेम्स आयिल्ल्यो किंवा एप्लिकेशन्स आयिल्ली की रिकन्स्ट्रक्शनाक करपा जाय. देर वर 19 एप्लिकेशन्स. देर इज अ टीम ऑफ 5 एक्सपर्ट्स म्हणल्यार जे ह्या फिल्डान भितर काम करतात. हिस्टोरियन्स आसतले, प्रोफेसर्स ऑफ हिस्ट्री आनीक आमचे डिपार्टमेंटाचे 2 जाण, अशी एक 5 जाणांची कमिटी काडून ताणें ज्यो क्लेम्स आसात त्यो स्क्रुटिनी केल्या, व्हेरीफाय केल्या, त्या जाग्यांचेर विजिट्स केल्या अँड दे हॅव प्रिपेर्ड अ रिपोर्ट वीच इज एक्सपेक्टेड इन अनदर वीक्स टायम. दे वील सबमीट इट टू गव्हर्मेंट अँड गव्हर्मेंट वील टेक नेसेसरी डिसिजन्स. आनी सर म्हाका चर्चीस कितें आसा भितर? चर्चीस जावं मॉस्क आसा कितें भितर? मॉस्क एक आयिल्लें, ताचेर रिपोर्ट येतलो. चर्चीस कोणी एप्लाय केले ना. देर वर नो सिंगल एप्लिकेशन फ्रॉम चर्चीस वीच वेर डिमॉलिश ड्युरींग दीस म्हणजे ह्या पुर्तुगीज काळान भितर. सर आनी थोडे आर्किओलॉजिकल सायट्स आसा जशें की कुडण्या एक आसा पळय, एक जैन टेंपल आसा, ओल्ड टेंपल. तर कांयच मेंटेनन्स ना अशें लोक म्हणटा. म्हणजे आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट मेंटेनन्स करिना म्हणटा. तांचे प्रोटेक्टेड सायट म्हणून बोर्ड्स मारलेले आसा. दुर्लक्ष केलें वयता खंय तरी. नो, आमी एवरी सायट आसा पळय न्ही ते मेंटेनन्स आमचे आसतलेच. आतां मेंटेनन्स म्हणल्यार वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट इज रिकन्स्ट्रक्शन किंवा रिफर्बिशिंग बाकीचें कितें आसतलें. पण थंय जे वेजिटेशन क्लियरन्स आसतलें, गार्डनिंग आसतलें, हें एवरीथींग इज बींग डन. आमचे कडेन 51 सायट्स आसात आनी 51 सायट्स एका बरोबर आमी रिनोवेट करतले किंवा ते परत हें करतले अशें जायना. सो वी वील टेक अप वन बाय वन एज पर दी प्रायोरिटी अँड वी वील गेट इट डन. Right now there are quite a few places where renovations are going on.